मंगळारा मडगांव शांतीनगर नावेली हांगसर एका रेस्टॉरंटान 42 वर्साच्या अब्दुल कादर वालीकर ह्या दादल्याक एका कामगारान गुळी घालून मारलो. गुळी घालपी आरोपीचे नाव फैयाज खतीब असून तो मूळ कर्नाटकाचो आसा. मडगांव पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक मंगळारा दनपारां गुदिनो 12 घडल्या. ह्या बाबतींत थळावे पुलीस फुडलो तपास करतात. आरोपी रोखडोच पुलिशेच्या ताब्यांत आसतलो म्हण विश्वास मडगांवचे PI CL पाटील हांणी व्यक्त केला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज एक मर्डर केस रिपोर्ट झाले मडगाव पोलीस स्टेशनाचे. शांतीनगर हांगासर एक अब्दुल कादर म्हण तेका छोटू ह्या मॅकॅनिकान गन शॉटाचेर त्याची डेथ केल्ली आसा आनी छोटू हांगाच्यान फरार जालो. आमी छोटू ट्रेस करता आनी अब्दुल कादराचे आतां FIR रजिस्टर केल्ला. अब्दुल कादराचे ते बार ओनर जो आसलो तेची कंप्लेन.